एएसजी नाडकर्णी ह्यान फुडें म्हादयचे केशींत गोंयची बाजू मांडपाक मेळची ना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तशें लेखी पत्र मुख्यमंत्री पर्रीकाराक क्लियर केलां. इतली वर्सां गोंयचो आदलो एजी नाडकर्णी ही केस येसस्वी सांबाळटालो. ताका निखळावपाची कर्नाटकाची स्ट्रॅटेजी येसस्वी. तातूंत गोंयची राजकीय परिस्थिती पळयल्यार सरकारी पावंड्यार दुश्काळांत तेरावो. येद्या व्हडल्या इश्यूचेर गोंय सरकाराची फुडें स्ट्रॅटेजी कितें? सरकारांतलो कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. प्रुडंटान हाचेर बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार विनय तेंडुलकराक गाठलो. तो म्हणटा हाचेर सदानंद शेट तानावडे उलयतलो. सदानंद शेट तानावडेक विचारल्यार ताचे नो कमेंट्स. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायाक विचारल्यार तो म्हणटा सध्या कांयच उलयना. प्रुडंटान WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकाराकय गाठलो. तो फोन उखलिना. ह्या विशयाचेर मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक प्रुडंटान संपर्क केलो. ताणें 10 मिनटांनी फोन करता म्हणलें. उपरांत जापच ना. म्हादय खातीर आवाज काडपी उरला तें म्हादय बचाव अभियान. पर्यावरणवादी एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसूं, गोंयचे लोकसभा खासदार दोनूच. दिल्ली दरबारात ताचें कोंत ना. आतां पेजाद वकील सोदून उबो करप होच उपाय. नाडकर्णीक निखळायलो हें फक्त कर्नाटकाचें शिनाल. उदकाचो वांटो वाडोवन घेवंक आक्रमक कर्नाटकाची सुप्रीम कोर्टात वचपाची स्ट्रॅटेजी. कावेरी केशींत तामिळनाडून भोगला तेच गोंयाक करपाचो प्लान. आनी हे स्ट्रॅटेजीक जाप दिवंक गोंयांत ना धड सरकार ना धड मुख्यमंत्री. सरकारांतल्यो 4 तकल्यो 4 दिशेन. ब्युरोक्रेसीचेर पातयेवन म्हादयक सोडल्या वाऱ्यार. म्हादय विशयाचेर केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचेर राज्य सरकार तशेंच राजकीय फुडारी आवाज काडपाक तयार नात. आतां एक्टिव्हिस्ट म्हणटात की सरकारान एक बरो वकील नेमचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा चेतन गवस.